देव खापरेश्वराच्या देवळा वेल्यान वाद जालो तो. आतां तो इज अ क्लासीक पॉयंट सारको. क्लासीक पॉयंट की तुगेलो विकास, ओके, काय तुगेली संस्कृती, हातूंतल्यान तें सुरवात जालें. आनी मागीर थंय भरपूर एजिटेशन जालें, बोवाळ जालो, सुदैवान कोणें रस्तो बिस्तो ब्लॉक केलो ना. आनी ताजेर ताका एक वेगळें धार्मीक वळण मेळ्ळें. जी गजाल लिगली हायकोर्टा भितर सॉल्व जाल्ली एज फार एज दॅट वर्ड इज कन्सर्न, ती थंय देवळाचेर आनी मुर्तेचेर पावतकीर ताका एक धार्मीक वळण मेळ्ळें. कितें दिसता, ही जी हो जो एकूण वाद जालो तो बरोबर काय चूक? मग तो वाद जालो पळय थंय जे आमी वडा कडेन म्हणटा खापरेश्वराच्या देवस्थाना थंय वडा कडेन लोकांची तश्यो खूब जाण लोक कनेक्टेड आहा, खूब जाणांच्यो भावना आहा. आनी जो सगळे जर आमी हिस्ट्री पयली पुलाचे प्लॅनिंग जाल्ल्या पासून, सो खंय तरी मातशें मिसगायड जालें कशें दिसता. कित्याक जे कन्सेंट दिला म्हणटा पळय न्हू, देवळाचे जे रिप्रेझेंटेटीव ऑफ मंदिराचे आसले तेंच्यानी कन्सेंट दिला सुप्रीम कोर्टाचे हेचेर, तेन्ना कळटा तेजो डिझायन वेगळो आसलो. 2 खांब्याचेर पूल आसलो तो. 2 खांबे म्हणजे एके खांब्याचेर असो न्हू तर 2 खांब्याचेर. ते टायमा ते कन्सेंट आसलो तेन्ना ते डेमोलीश जातले हेजे हे नासले. सो मागीर तो एके तेन्ना डिसायड जालें ते कन्सेंट दिता तो एके खांब्याचेर येतलो, सो तेका प्रॉब्लेम आसचो ना. सो कन्सेंट दिवपा जालें. आतां दुसरी तेजे उपरांत आतां जो देवूळ थंयचे काडलें, वड थंयचो काडलो, ट्रान्सलोकेट केलो. त्या टायमार थंयच्यान केला कितें जर सर्वीस रोड करता म्हणजे ब्रीज आजून थंय पावना, सर्वीस रोड अशें जालें की सर्वीस रोडा खातीर देवूळ हालयलें काय कितें. सो आनी लोकांचो बोळा थंय जाला. आयतारच्यान सुरवात जाल्ली अशें कळटा की एश्युरन्स ते टायमा आयतारा काम बंद जालें. एश्युरन्स दिलें थंय की आनी कांय जावचें ना, शांत राव. आनी फातोडेर सुमार थंयचे सगळें शिफ्टींग केलें तेंच्यांनी. दुसऱ्या आतां कंटेनरान तो दवरला आनी जंय वड ट्रान्सलोकेट केला थंय देवूळ बांदपाचें एश्युरन्स मुख्यमंत्र्यान स्वता दिलें आपूण थंय देवूळ बांदतलो म्हणून. मागीर प्रश्न येयलो की बाबा राखणदार आसता तेजी शीम आसता, तो शिमे भायर वोन कसो रावपा शकता. हे आमी लोकांच्यो ज्यो भावना आमी जे इतले पयलीं पासून चलयता ते समजून घेवपाक जाय. राखणदार आपले एरिया सोडून भायर कसो वयतलो, तो आर्ग्युमेंट येवपा लागलो. सो इतले म्हणजे आयज इतलो सगळो बोळा जाल्या उपरांत आयज एक मिटींग जाल्या. रोहन खंवटे आनी जे सगळे कन्सर्न लोक आहाय मुख्यमंत्र्या कडेन आयज सांजचे गेले. तेंच्यांनी थंय मिटींग घेतली आनी भायर येवन रोहन खंवटेन जे स्टेटमेंट केला ते म्हणटा की एक प्रसाद घेवन सगळे कितें ते डिसायड जातले हेजे शिफ्टींग जे जाला पळय न्हू. आनी देव पयलें एक स्टेटमेंट येतो की खापरेश्वराचें स्थान जें आहा, देव खापरेश्वराचें स्थान ते शिमे भितरूच उरतलें, ते शिमे भायर वयचें ना. एक एश्युरन्स. दुसरें, तें देवूळ कशें आसचें, ती मुर्ती कशी आसची, खंयच्या लोकेशनाचेर आसची, ह्यो सगल्यो गजाली थंयचे जे जाणटे आहा तेंच्यांनी प्रसाद घेवन तेंच्यांनी सगळें फायनल करचें आनी हें करून घेवचें. आनी ही 2 एश्युरन्साचे एक्चुअली सगळो प्रश्न सुट्टा. पूण मेन तेचें स्थान तेंच मेळटलें काय तें मेळचें ना, ह्यो गजाली आहा. पण गजाल अशी की गव्हर्मेंटान प्लॅनिंग केला, ब्रीज जातो खबर आहा, इतली वर्सां प्लॅन केला, टेंडर केला, सगळें केलां. ह्यो गजाली पयलीं जाल्ल्यो. प्रसाद देवाक हालोवच्या पयलीं उपरांत प्रसाद घेवप न्हू. पयलीं येयल्लें की प्रसाद घेतलेलो पण जावनासलो, तरी आसतना ही स्टेप घेतली म्हणून. सो प्रसाद बी घेवपाचे आमी जे मानता प्रसाद बी घेवन करपाक जाय जाल्यार गजाली पयलीं जावपाक जाय. जे आयज डिसिजन जालें तें पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें. आनी ते नुसार वाद जायनाशिल्लो. वाद जातलो. खूब जाणांक त्यो स्थाना कडेन हें आसता, त्या एरिये कडेन कनेक्शन आसता, एरिये कडेन थंयच्यान हालयतना कोणाकूय ना कोणाक दुखतलें. म्हणजे वाद तितून कमी करपाक जातालो, मातशें बरे तरेन हँडल करपाक जाता. अशें म्हणून अशें कंप्लीट वाद जायनासलो. कोणाक दुखचें ना अशें ना थंयच्यान दुसरे कडेन सगळें करून सुद्दां हालयलें जाल्यार थोडे अशे लोक आसतले तांकां दुखतलें. सो तो इशू सारको हँडल करुना. जे आतां डिसिजन घेतलें ती पयलीं फुलफील करपाक जाय आसली. देवाक जर हालयतात थंयच्यान जाल्यार तेजें दुसरें स्थान रेडी आसपाक जाय आसलें. तेका कंटेनरान कित्याक? तेजें स्थान रेडी करा, मागीर थंय शिफ्टींग करा, हें करा, ते पयलीं प्रसाद घेवन सगळें सेट करा. सगळी घाई गडबडीन केलें, कशें कितें तेंचें जालें कळना. पण मिसमॅनेजमेंट जाला म्हणटा पळय, मिसमॅनेजमेंट जाता तो प्रकार पांडुरंग बाब, तुमकां दिसता मिसमॅनेजमेंट जालो सो? मातशें जाला प्रमोद. कित्याक खबर आसा, हांवें आतां कालच थंयसरल्यान हांव पास जालो आनी पळयलें तें जागा ती. आनी थंयसरल्या भाविकांचें मत आसा, म्हणजे म्हाजे कांय फ्रेंड आसा तेजे फोन करून सांगतात की वड तुमी काडलो सर्वीस रोडा खातीर, बरें आसा, देवळो काडपाची खंय गरजच नाशिल्ली अशें सगळ्या थंयसरल्या स्थानिकांचें, म्हणजे लोकल जे लोक आसा त्यांचें म्हणणें आसा की देवळा हात घालपाची गरज नाशिल्ली. तरी सुद्दां सरकारान तें केलें. तें कित्याक केलें
आनी कोणी हे करपाक लायला पळय म्हणजे कोणाचो कितें इंट्रस्ट आसा सायटीक कितें कोणाची बिल्डींग येता किंवा कन्स्ट्रक्शन नवें कितें येता जाल्यार आमी नकळो पूण ताका मुळात देवळाक हात घालपाची गरज नाशिल्ली आतां काडली तुमची तयारी नाशिल्ली खंय ताका दवरपाक जाता तुमी व्हरून ताका तुमच्या कंटेनर ऑफिसान दवरला ताका तुमी ताका सो ती तयारी नाशिल्ली जसो लॉजिकान म्हटलें अशें पयलीं प्रसाद घेवपाक जाय आशिल्लो म्हणून तो सगळो तो विधीचो भाग गोव्याचो धार्मीक हेचो पूण हांव म्हणटा की सरकारान तयारी करून सगळी जी हें करून ताका खंय बाबा शिफ्ट करतलो तूं तुमचे कडेन इतके दीस आशिल्ले सुप्रीम कोर्टान सुद्दां जे एफिडेवीट आसा तातूंत सुद्दां तुमचो एग्रीमेंट जाल्लो आसा की खंयची जी बांदकामां काडटली तेजे सगळ्यांचे एकमत जाल्लें आहा तुमचे कडेन कसो टायम आशिल्लो टेंडर काडलो पुलाचो सगळे अलायनमेंट बी सगळे जाले बांदकाम स्टार्ट जालें कामे उबे रावले आनी तुमी आत्तां तें देवूळ काडपाक गेल्या सो इतको सगळो काळ जो आशिल्लो त्या काळान दुसरे कडेन जागो तयार करता आशिल्लो सिमे भितर कारण ताका सिमेचो जागेकार म्हणटात ताका सो तो पुर्वच्या भायर वचून उपकार ना हे सगळें गव्हर्मेंटाक आतां कळ्ळां म्हणजे आयज म्हाका सर्वन कोर्टाचें स्टेटमेंट येयला की तो ते सिमे भितर रावतलो बी म्हणून पूण हेच्या पयलीं स्टेटमेंटां येवन मोकळी जाली बाकीच्यांची की अमचे कडेन घालतले आनी खंय तुमचे कडेन व्हरतले बी म्हणून सो म्हाका दिसता खंय मातशें मिसमॅनेजमेंट जाला हो जालो पयलो हय दुसरो की पेडण्या माऊलीचें देवूळ हायवेच्या हितून आशिल्लें पयलीं आनी ते वाचयले तेंच्यांनी म्हणजे वाटयले त्या खातीर वेगळ्या तरेन मागीर अलायनमेंट रस्त्याचो केलो अशे पद्दतीन बारीक खुरी बारीक घुमट्यो खूब गेल्या हायवेच्या कामान हे गोंयानच न्ही प्रमोद दिल्ली उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यान जे योगी राज्य करता थंय सुद्दां मशिदी देवळां सुद्दां गेल्लीं आसा रस्त्याच्या विस्तारा खातीर आनी विकासा खातीर हे सगळें मान्य आसा पूण ज्या जाग्यार ती वाचोवपाची शक्यता आसा तुमकां हे आसा पॉसिबिलिटीज आसा थंय ती वांटो घेतात जशें हायवे जो गेला रायबंदरचो वयलो बायपास थंय देवळां आसा ती वाटयल्या हे वांटो येता आशिल्ले पेडण्याचे तुमी वाटयल्ले आसा सो ताका वांटो येता आशिल्ले हे कित्याक तेंच्यांनी अशें केलें तें तो कळपाक म्हाका येना म्हणजे अशें कित्याक घडलें प्लॅनिंग मातशें चड बरें जावपाक जावंक जाय आशिल्लें हय सामकें 100%. When you saw that, Joel, that day it was kind of I know the tempers were running high, but the moot question was on one side you know that the flyover is coming, on the other side the argument is till that work gets completed you will need an alternate route to travel because that is the busiest stretch of road in the state. It is the busiest stretch of highway in the state. And if you need to create a service corridor for that while the bridge is getting ready, you need to move certain things. There is no via media for that. So when you saw that high voltage thing on that day, what was your reaction? Pramod, see, religion is very sensitive in Goa and across. जेन्ना रिलिजनाचेर कितें तरी येता तेन्ना देर वील बी एन अप्रोर देर वील बी रेजिस्टन्स फ्रॉम even the Supreme Court has said, on 2-3 occasions, Supreme Court has stepped in, not in Goa case, but across India, saying that all structures, religious structures or any other structures coming in the way of these roads should be relocated or maybe irrespective of that. See, in a religious structure, there is a lot of emotion, there is a lot of religious sentiment of people that has to be respected. आता हितून भितर you know and everybody knows like how people see this temple. So मातसो एक इन्वॉल्वमेंट जाय आशिल्लो म्हाका दिसता आतां एक वन सायड दे वर सेयिंग दॅट देर वॉज नो ट्रान्सपेरन्सी आमकां खबरूच नाशिल्ली की तो स्टॅच्यू आनी टेंपल डिमोलिशन जातलें म्हणून दुसरे सायडीन म्हणटा की दे वर ऑलरेडी consent was given. So that's besides the point. I mean, if there was a proper discourse with these people saying that, okay, fine, at a certain place we are going to rebuild this temple, CM has made a statement on that particular day, but if they had to make an arrangement within those boundaries, आता राकोंडर म्हणटा तो सो सीम आसता सो सीमेचेर तर तो एक बांदलो आनी बरे भाशेन जावपाक शकतालें सारकें इट वूड नॉट हॅव गॉन टू दिस लेवल. सेकंडली द हँडलिंग वॉज व्हेरी बॅड. If you are talking about a religious deity and a religious statue, the way it was handled and kept in a container, that first of all was very bad. Secondly, the person who was doing that puja on that day, I mean, obviously there is some kind of a protocol or some kind of religious requirement there. That was violated. So you understand that every time you do these things, you are hurting religious sentiment. You should have been avoided. And a
proper planning should have been done where, okay, fine, you go to the people and say, okay, we are going to rebuild this temple, even a better temple at a particular place. We are going to There should have been a proactiveness and proactiveness. preempting of certain Yeah, things. yeah. Secondly, one yeah. last thing is, the atmosphere was vitiated, and that was very sad. That there was some very bad language was spoken at a place where you are actually a religious sanctity has to be maintained, Yeah. both from the people and the police. I mean, very vocal, abusive language, foul language was being used. I mean, that is very concerning. Actually, that is very discerning. That should have been avoided. So, all in all, this should have been avoided. Avoided.